मडगाव रेल्वे स्टेशनाचेर रेल्वे खाला चिड्डून माडेल फातोडेच्या जेरिको या तरणाट्याक मरण आयले। ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या। मरण पाविल्ल्या तरणाट्याची पिराय 21 वर्सां आसा। कोकण रेल्वे पुलीस सध्या ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात। 25 वर्सांचो जेरिको डिकोस्टा माडेल फातोड्डा हांगा रावपी हाका आपलो जीव एक रेल्वे अपघातांत वगडाचो पडलो। ही दुखेस्त घडणा आज सकाळी 7 वरांच्या सुमार घडली। मडगांव रेल्वे ट्रॅकाचेर एक मनशाची कूड पडल्या अशी कोकण रेल्वे पुलिसाच्या निदर्शनाक आयले। तांणी रोखडीच थंय धांव घेतली, ह्या घटनेचो पंचनाम केलो आनी ह्या व्यक्तीची वळख पटोवपाक सुरवात केली। वळख पडटकीर तांणी ही जी ताची कूड आसा ती दक्षिण गोंयच्या जिल्हा इस्पितळाच्या सेवाग्रामांत धाडिल्ली आसा आनी ताजेर थंय पोस्टमॉर्टमूय जातलो। मेळटा त्या पुलिसां कडल्यान मेळटा त्या म्हायती प्रमाणे जेरिको डिकोस्टा हो मुंबय गेल्लो कारण ताजो विदेशाक नोकरेक वचपाचो विजा जो आशिल्लो तो नूतनीकरण करपाक आशिल्लो आनी तो नूतनीकरण करून तो गोंयाक परतो येतालो सकाळ फुडें आनी तेन्ना ही दुखेस्त घडणूक घडली। पुलिसांनी सध्या तरी घातपाताचो जो कितें हें आसा तो न्हयकारला। तांणी हो नैसर्गीक मृत्यू म्हूण नोंद केल्लो आसा। त्याच बरोबर पुलिसाचें म्हणणें अशें आसा की आमी स्टेशनाची कसो हो प्रकार घडलो हें अजून सांगपाक आमी क्लियरली सांगपाक शकनात, पूण एक तरी जेरिको जो ट्रेनीन येतालो तेन्ना तो पडपाक शकता आनी तो रेल्वे पोंदाक येवपाक शकता, ना जाल्यार रूळ जो आसा तो क्रॉस करतना हो एक्सिडेंट जालो अशें आसपाक शकता। त्या खातीर पुलीस सद्याक CCTV ज्यो आसात रेल्वे स्टेशनाचेर त्योय चॅक करतात आनी ताजो आदाराचेर फुडलो सगळो तो तपास आसा तो चालू आसा। गोमंतक TV खातीर हांव गौरंग प्रभू